ही आमची आदली एक पारंपरिक घर, इतली फेमस घर. आताची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती, हे सगळे घाटी हांगा सगळी वाट जालेली आहा. ते सगळे हांगा घाटी न्हातात. पळय कितें ते पळय हांगा फुड्यान सद्या आहा ते पूल वयले सगळे घाटीन हांगा न्हातात. आनी पळय हांगा पळय कितें जालें आनी सगळे बिल्डिंगी सगळे ड्रेनेज सगळे भितर येयलेले हांगा उदकान. म्हाज्या फुड्यान कळना ह्यो आतां ज्यो बिल्डिंगी बांदल्या ह्यो कोणे हिंका परमिशनां दिल्या ही सुयेज हांगा हें करपाक. ही घर म्हणटा ती हेरिटेज लोक हांगा येवन न्हाताले. आमचो जसो आतां शेखर सांगता तशें की हांगा लोक बायलां येवन न्हाताले, आमची बायलो येवन हांगा बसताले, भुरगे लोक हांगा. तो म्हणटा आपूण भुरगेपणा हांगा दीस काडला येवन, इतले हांगा निवळ आहले. पूण आतां हें पळोवन आमकांय शॉक जाली ही परिस्थिती पळोवन. ही आतां एक पयलीं सांगलेलें आसा की एक गार्बेज हांगा कितें चलता तें पळय म्हणून. सेवेज पळय 2 बिल्डिंगीचे कशें येता ते मातशे सगळ्यांनी नोट करपाचें. आनी जे हे सेवेज तुका ओपन दिसता पळय 2 बिल्डिंगीचे सेवेज सारके येता. आतां 2 बिल्डिंगीचे हांगा सेवेज सारके दिसती पडटा. आनी हे उदक पळय कितें जालें ते सेवेचें उदक पळोवन. आनी तुका म्हाका हे उदक ते मागीर हांगातल्यान व्हाळांच्यान फुडें वयता. हांगातल्यान उदक फुडें वयता. हांगा पळय लोक गणपती बुडयतात. आनी हे गणपती बुडोवपाच्या जाग्यार पळय हांगा सगळे सेवेचे उदक भरलेले आहात. आनी लोक अशेंच आमचे हेच उदकान गणपती बुडयचे पडटा तेंकां. आनी उपायच ना तेंकां. हेजे फुडें अर्द किलोमिटर वयतकूच फुडें आनी कुचोलचे थंयचे गणपती थंय बुडय. हे जाग्यार आमचे न्हावपाचो जागो हेंच्यांनी पळय कितें केलां थिंगा. भितर घाटी कापडां उमयता, साबांव हें करता, तेजी कागदां सगळीं भितर हाडटा. कितें थर्माकोल भितर सगळें बुरशें करून उडयलां सगळें. आनी पावसान घटणीच्या व्हावा कडल्यान उदीक देंवता ह्या वाटेन. आनी सगळी स्क्रॅप यार्ड आहा पळय तें सगळीं ती उडयतात. आतां वयल्यान वचत जाल्यार स्क्रॅप यार्डाचे सगळो वेस्ट हिंगा सोडला. पावसान सगळें लोटना पळय ते थर्माकोल सगळें दिसता तुमकां पळय पडलेलें आहा पळय. आनी ही 2 बिल्डिंगां आहा. ही 2 बिल्डिंगाची आतां ड्रेन थिंगा सोडले. एक हिंगा आहा एक वयर आहा. आनी हे घाण पळय सगळें हिंगा दवरला पळय ते कोणूच पळोवपाचें कोणूच येना हिंगा. आनी पावसान सगळें हें ब्लॉक जाता. आनी हे जेवता ते फुडें वचत जाल्यार येवन लोक सगळे आपणाचे कचरो घराचो कचरो काडून उडयतात हिंगा घाट्यांनी. मेंटेन केले तेंच्यांनी. हे एक्चुअली टुरिजमान घेतले अंडर. गार्डनां मेंटेन केल्या ते लॉक मारला तेका मेंटेन करता म्हणून. ते मेंटेन करूंक जाय जाल्यार स्प्रिंग कित्याक मेंटेन करूंक जाय. स्प्रिंगाक लागून मेंटेन हें घेतला तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान. आनी गार्डनाक मेंटेन करतना स्प्रिंग मेंटेन करूंक जायना तेंकां. हें कितें नाका जालेलें. आतां आमी इतले तुका सगळी स्टोरी सांगली आतां कितें जालां तें हांगासर. आतां आमी मागता फक्त आतां टुरिजम जो आतां म्हणटा तो आमचो ब्रायनान म्हटलं ज्या टुरिजमाक गार्डन मेंटेन केला म्हाका आतां हेजेरी मातशें तें लक्ष दिवचें. कित्याक फुडें फुडें आतां हे सगळें म्हणटा मातशें मेंटेन करपाक हे फुडें फुडें आतां सगळें म्हणजे स्प्रिंग म्हणटा वॉटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स फॉर अ लिव्हिंग. आतां तर हे मनशाक तर निवळ उदक मेळना खंयसर तरी. जर म्हणजे इज अ प्युअरस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकींग वॉटर हेजे इतल्यान खंयचीच आसची ना. सो हांव मागता टुरिजमा कडेन मातशें हेजेर लक्ष घेवचें. पोल्युशन बोर्डांनी हेजेर लक्ष घेवचें. आनी आमचे म्युन्सिपालिटी तेणेंय लक्ष घालचें हेजेर.